Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. की तुम्ही सगळ्यांनी गावात जर कोण कोविड जालो ताका स्टिग्मटायज करपाची गरज ना. तो ट्रिटमेंट घेवन बरो जातलो, पण त्याच बरोबर त्यांनी होम आयसोलेशनचे नियम पाळपाची गरज आहा. आमच्या गावात गरीब लोक आहा आनी गरीब लोक असल्या कारणान तो एकदा गावात होम आयसोलेशन ऑफ केल्यार ताका जागत नासता भोंवपाक आनी मागीर ताजो परिवार पूर्णपणे पॉझिटिव्ह येता. केन्ना केन्ना कांय लोक भितुली बी रावता. हांवें पळयलां आई वडील जर जाणटे असले ते क्वॉरंटायनान वचून रावतात कारण त्यांच्या आई वडिलांक त्रास जावंक न्ही. आयज हांव बी गेले 7-8 म्हयने हेजेरूच आमचें काम चालू आहा. जायत्यो मशिनां हाडल्यो, जायते केले, जायते आयज ऑक्सिजन म्हणटा तेजेरूच मनशाचें जिवन आमी वाचूं शकतात. हांव जसो आतां भाशणां करता तशेंच काल आमी पळयलें जे कंपनी गोंयांत काम करतात ते कंपनीक आमी सांगलां की पयलीं गोवा राज्यान ऑक्सिजन सप्लाय जातलें तेजे उपरांत मागीर तुमी जाय ते करा. महाराष्ट्रान भायले ऑक्सिजन भितर येवपाक बंदी घातल्या. कर्नाटकान भायले ऑक्सिजन गोंया राज्यान काय खंयच्याय राज्यान वचपाक बंदी घातल्या. तशेंच आमकां ते करचें पडलें काल, कारण नाजाल्यार आमकां ऑक्सिजन सप्लाय कितें प्रत्येक मनशाक जितकी ऑक्सिजन लागता केन्ना विचारूच करूंक ना की आमच्या ह्या जिवनान आमी ह्या तरेचे पळयतले की प्रत्येक मनशाक ह्या तरेचे ऑक्सिजनाचो गरज पडटली. सगळे रजिस्टर्ड ओनर असतात. प्रत्येक जण गव्हर्नमेंटाक टॅक्स भरता, बोर्ड फी भरता, कचऱ्याचे फी भरता, सगळे भरता. आणि हेंकां कितें आसा, हेंकां कांयच लागना. आणि इतून मजा ही दिसता की जे गव्हर्नमेंट आमचें सरकार आसा हेंकां खबर आहा की अशें काम चल्लेलें आसा, पूण तांकां कोणूच हांगा बॅन हाडिना. तांकां खंय तरी बॅन बसपाक जाय, तांकां खंय तरी हे बसोंक जाय. सुरुवात करता. आतापर्यंत आमच्याकडे 17 फेब्रुवारी बिचोले तालुक्यातले ऍड झाले आसा आणि आम्ही ही जे सुरुवात करता या सुरुवाती कडल्यान आम्ही आता अपील केला तशें सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा तुमच्या मिडियाच्या मार्फत पेपराच्या मार्फत आम्ही अपील करूंक सोदता सगळ्यांक की गोंयांतल्या सगळ्या फॅब्रिकेटरांनी एकठांय येवचे, एक जावचे, आमकां जॉईन जावचे आणि हे मोठे असोसिएशन जावचे जेणे करून आमकां व्यवस्थित सगळ्यांक फॅब्रिकेटरांक आणि कस्टमरांक व्यवस्थित न्याय मेळटलो. पण हे जे कामगार कितें करतात, प्रत्येकाच्या घरा वचून एकदम कमी रेटीचेर, कमी किमतीचेर ते कामां करून तांकां दितात. त्यामुळे कामाची एक वाट लागलेली आसा, धंद्याची वाट लागलेली आसा. हे खंय तरी एका जाग्यार स्टेबल जावचे. तशेंच त्याचप्रमाणे सगळ्यांक एक आमचे हे फॅब्रिकेटर जे आसा ते सगळ्यांक इक्वल काम मेळचें, सगळ्यांक इक्वल एक रेट मेळचो, हो एक ताच्या फाटलो उद्देश आसा. आमच्या फॅब्रिकेटरा भितरूच आज हांव एका रेटीन काम करता, दुसरो दुसऱ्या रेटीन काम करता, अशें प्रत्येकाच्या आमच्या भितरूच एक कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा कारण प्रत्येकाक काम जे आसता. तो मायग्रंट जो आहा तो सामकी चीप रेट दिता, ताका त्या दिसाचे 200 जावं 300 रुपया गावले तो खूश. हेच्या कारणान तो क्वॉलिटी तेजो असर जाता आणि ऑल ओव्हर फॅब्रिकेटरांचें नांव पिड्यार जाता. तें जावंक जायना आणि अनऑर्गनायज सगळे जे फॅब्रिकेटर आहा ते ऑर्गनायज जावंक जाय. आमकां प्रत्येकाक आमची एक्टिव्हिटी कळपाक जाय म्हणून एक आमी ऑर्गनायझेशन फॉर्म करता. फॅब्रिकेशन म्हटल्यार मेटल खूब वयता. दिसाक म्हाका दिसता गोंयांत करोडाचो तरी टर्न ओवर जाता आसतलो. तर हितून हेची सप्लाय चेन आहा, डिस्ट्रिब्युटरा कडल्यान डीलर आसा आनी थंयच्यान जे मटेरियल जे भायर सरता ते फॅब्रिकेटर जावं कस्टमर घेता. तर थंयसर खंय तरी फॅब्रिकेटरांक त्याचो डायरेक्ट लाभ मेळपाक जाय. जावं फॅब्रिकेटरांक वयताना जे कितें कंपनीच्यो ज्यो फॅसिलिटीज आहा त्यो फॅब्रिकेटरांक मेळपाक जाय. I would like to thank all my teachers as well as my parents. Without good support and guidance, this would have been an impossible task. Answering the board exams this year was not so easy. I'd like to congratulate every student who has successfully cleared their board exams this year. And we always, like last 12 years, we are organizing this function and felicitating the meritorious students of various institutions. And I'm proud to say that till today we have been felicitating around more than 200 students, and it is very proud moment for us that not only students from institution but also others who are excel in different fields like cultural, sports, social. We are recognizing their efforts and we are felicitating them on this platform.